संगीता नायक म्हजे बरोबर आसा. संगीता नायक ह्योय स्वता मिडिया फिल्डांतल्यो. डिजिटल मिडियान ताणें खूब काम केलां, तें करता. आनी सकाळीं उठून आमचें खरें म्हणल्यार डिस्कशनाचो होच विशय. सकाळीं उठून तुज्या हातान हार्ड पेपर येता काय तूं डिजिटल सगळे पेपर पळयता आनी त्या संदर्भ मागीर तूं ताजो इवेल्युएट करपाक लागता. हरशीं कितें? आतां पळया, आमी गोंया पासून कितलेशेच किलोमिटर पयस आसा, पूण दॅट हॅज नॉट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोंयाच्या पेपरांक एक्सेस करप. गोंय 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 गोंयान कितें चल्लां ताच्या पेपरच न्ही तर कॉन्स्टंटली हांव गोंया कडेन कनेक्टेड आसा बिकॉज ऑफ तुज्या कामाचो भाग. कामाचो भाग ही एक गोष्ट. आनी तश्यो फॅसिलिटीज आतां अवेलेबल आसा न्ही कम्युनिकेशन टॅक्नॉलॉजीक लागून ते एक्सेसिबल आसा. आमी आतां 1000 किलोमिटर पयस आहात आनी आमी आतां तोश गांवान आसात हिमाचलाच्या. हो खरें म्हळ्यार सामको पहाडी भाग आनी हिमाचलांतलो जवळ जवळ निमाणो गांव. ताजे फुडें रोड एक्सेस ना. सो म्हणटगीर पूण तरी सुद्दां हांगा आमी कनेक्टेड आसा आख्ख्या जगा कडेन. गोंयाच कडेन न्ही तर आख्ख्या जगा कडेन कनेक्टेड आसा. ही ह्या टॅक्नॉलॉजीन आमकां दिल्ली एक इवोल्युशनाच्या फुडल्या पावंड्यार वचपाची गजाल. सामकें खरें, सामकें खरें. सो तुका हार्ड पेपर सकाळीं घेवन वाचून ताजें इवोल्युशन करपाची गरज ना. तूं तें तुजें पळय जें कॉम्प्युटर आसा किंवा तुजो लॅपटॉप आसा ते तो उक्तो करून तूं सगळे पेपराचेर एक अंदाज. आतां हांवें गोंयचे सगळे पेपर पळयले. सगळे पेपर कितले वेळ लागलो तुका? एक अर्द वरान. थोडी थोडी फावटी थोडें जर कितें तरी खूब इंट्रस्टींग आसत तें वाचूंक बसत जाल्यार हांव थोडो वेळ लागता. पूण बाय एंड लार्ज अर्द वरा भितर गोंयचे मेजर सगळे मराठी तशेंच इंग्लीश पेपर्स हांव कवर करता. केन्ना केन्नाय भांगरभुंयेचेरूय कितें तरी इंट्रस्टींग आसा तेंय करता. बट हॅविंग सेड दॅट, ओके, म्हज्या घरान जो गोमंतक येता फिजिकल येता तो पेपर पळप ताचे बरोबर म्हणजे ताचेर मातशें डिस्कशन आमच्या दोगांयचें जाता म्हज्या आनी म्हज्या घोवाचें तें. हय, तो मागीर थोड्यो गोश्टी आसता ज्यो हांव काडून ज्यो फिजिकली दवरूं शकता तशें आसा. आनी एक सांगात जेन्ना तुमी इंट्रस्टींग. आनी एक गोश्ट सांगता तुका. आतां थोडे गोंयचे पेपर्स आसा जे फ्रीली अवेलेबल आसा. बरोबर, नेटाचेर. वेरेज टायम्स ऑफ इंडिया सारको जो पेपर आसा तो अवेलेबल ना. पूण तो सबस्क्रायब हांवें केला बिकॉज इट मेक्स अ डिफरन्स. बिकॉज टायम्स ऑफ इंडिया सारको पेपर आसा जो वेगळो पर्स्पेक्टीव दिता तुका ऑफ द ओवरऑल गोवन सिनेरियो. थोडे इन डेप्थ, थोडे रिसर्च बेस्ड कंटेंट आसता. सो वीच इज व्हेरी एनरिचींग फॉर मी एज अ पर्सन, एज अ मिडिया पर्सन अंडरस्टँडींग गोवाचें म्हजें जें आसा पळय तें हें. तूं 2 पेपर घरा हार्ड कॉपी घेता? नो, टायम्स ऑफ इंडियाची डिजिटल कॉपी, पेड वर्जन. कळ्ळें, कळ्ळें. सो म्हाका एक सांग, तूं हें सकाळीं हो तुवें आतां निरज नायकाचो उल्लेख केलो. निरज हो स्वता एक डिजिटलांतलो इतले वर्सां काम करता. सो सकाळीं तुमी जेन्ना पेपर हें सगळें करतात तेन्ना निरजूय तुजें म्हऱ्यान आसता आनी ताजी तुमची चर्चा जाता अशी की आरे ह्या पेपरार हें आयलां, दुसऱ्या पेपरार दुसरें आयलां, वेगळे वेगळे वर्जन्स, रिपोर्टराची, एडिटराची वेगळे एका खंयच्या एका गजाली कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन. सो हाजी चर्चा तुमची जाता? एब्सोल्युटली जाता. कितें आमचे पेपर गोमंतक पयलीं पळोवप जाता आनी मागीर बाकीचे सगळे पेपर पळोवप जाता. सो ताच्या नंतरचे जे म्हणजे बेजिकली वर्नेक्युलर मिडियम आनी इंग्लीश मिडियम हातूंतले फरकाचेर तर आमी खूब फावटी उलयल्लीं आसा अशें. पूण डेफिनेटली जाता कितें हाणें ही ब्लॅकआवट केली वेरेज ह्या पेपरांनी ही कवर केली जाल्यार हो एक म्हत्वाचो मुद्दो गोंयच्या दृश्टीन. पूण हो हांच्यांनी हातूच लायलो ना ताका. जावं एक गोंयचे पेपर पळयता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम खंय तरी सकल वयता अशें लेवल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ सिरियसनेस ऑफ कंटेंट खंय तरी ना. पूण तो हांव आतां जर्नलिजमान फाटलीं 40 वर्सां आसा संगीता आनी हांवें कितें पळयलां ह्यो ब्लॅकआवट करपाच्यो गजाली न्ही पयलीं चड आशिल्ल्यो. फॉर एग्जाम्पल पयलीं चड आशिल्ल्यो. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हजी सुरवात केल्ली राष्ट्रमतान. ताजे नंतर हांव मुंबय गेलो. पूण गोंयच्या हाजे कडेन पळयता आसतना कांय गजाली, कांय पेपर, कांय लोकांचे कांय बातम्याची दखलच घेनाशिल्ले, कांय विशयाक हातच लायनाशिल्ले. सो हें मायनिंगा सारको विशय, मायनींग पेपर हात लावप ना हें स्वाभावीक आसा. पूण पॉलिटिकल कांय जर हार्श जर आसत न्ही मायनिंगांचे पेपर हातच लायनाशिल्ले. सो लोकांक समजून घेवपाची हेंच नाशिल्ली.
एक 3-4च पेपर हांव तुमकां घेता 80च्या दशकांत एक 3-4च पेपर आशिल्ले. ताजे नंतर हेराल्ड सारको पेपर आयलो जो खूब एग्रेसीव. सो सगळ्यो कांय गजाली ज्यो बाकी कडेन वाचपाक मेळनात त्यो थंय वाचपाक मेळपाक लागल्यो आमकां. मागीर कांय राजन नारायणाचो उल्लेख करपाकूच जाय न्ही. राजन नारायणान कोंकणी चळवळीन सामकें एक एग्रेसीव म्हणजे पत्रकारिता कशी एग्रेसीव भुमिका घेवन उबी रावूंक शकता हें आमकां राजन नारायण आता सध्या पयलीं जे हेराल्डाचे तुम्ही आता हेराल्डाचा उल्लेख केला म्हणून म्हणटा हांव एग्रेसिवनेस आसा पूण सिरियसनेस ऑफ कंटेंट म्हाका एज समबडी हू इज ऑब्जर्विंग द पेपर ओवर अ पिरियड ऑफ इयर्स तो सिरियसनेस ऑफ कंटेंट तो रिसर्च सो फक्त एग्रेसिवनेसान काम जावचें ना. व्हॅल्युएबल कंटेंट तुवें सांग बरें म्हणजे आजोर तसो एक जर बरो कितें कंटेंट म्हणजे न्यूजान तुमी घेतलो एक इम्पॉर्टंट भुमिका घेतली न्यूजान परत परत बातम्यो दिल्यो सिरीज ऑफ बातम्यो दिल्यो पूण इतल्यान जायना ताजेर अग्रलेख येवपाक जाय. मागीर ताजेर एक्सपर्ट्स कोण आहा तांकां लेख बरोवपाक लावपाक जाय. ताजे नंतर आयतारच्या अंकान ताजी फूल पेज ताजेर एक दृश्टिक्षेप कोण तरी दोनूय बाजू घेवन एक लोकांक आपल्याले व्ह्यू तयार करपा खातीर मदत करपी वर्तमानपत्र अशे तरेचे ते कंटेंट जाय. बरोबर तातूंत भितर एक्टिविजमच न्ही एकच रिसर्चच न्ही तर जसो ते टू सम एक्सटेंट टायम्स ऑफ इंडिया इज दॅट कायंड ऑफ ना पूण तूं म्हणटा बरोबर आहा पूण तुका हांव ताजे फुडलें सांगता. टायम्स ऑफ इंडिया हो शहरी पेपर जाला संगीता. टायम्स ऑफ इंडियाची लोकल पानां फक्त असतात 5. तातूंत भितर तातूंत भितर पयल्या पानार फक्त 1 किंवा 2 बातम्यो असतात. पान 2 पान 3 बाकीचे तांची जायरात मागीर बाकीचे 1 पान मागीर खरें पळोवपाक गेल्यार 2 पानां सुद्दां लोकल मजकूर टायम्स ऑफ इंडियन नासता. वेरेज तूं मराठी पेपर घे मराठी पेपर गोंयचे 16 पानां दितात पळयात लक्षात. आनी ग्रामीण भाग मराठी पेपर कवर करता तो आनी कोणूच करना. फॉर एग्जाम्पल एका दिवचलच्या एका गांवांत जावपी थंय तांचे कडेन रिपोर्टर आसपा ना इंग्लीश पेपरा कडेन पूण आमचे कडेन 2 रिपोर्टर आसतले. दुसरे कडेन पेडणे सारक्या गांवांत मराठी पेपरा कडेन 2-3 रिपोर्टर आसतले. सो ही कवरेज पळय जी जाता न्ही ती कवरेज आज इंग्लीश पेपरान दिसती पडना. ना पूण तरी सुद्दां कवरेजीच्या हातूंतल्यान सुद्दां ओके तूं म्हणटा तश्यो ओके ल्हान ल्हान गोश्टी ज्यो आसा त्यो गांवच्यो कवर जाय नासतय बी पूण आतां पळया ते दिसाचो तो हांगासरलो कोश्टीचो उजो लागिल्लो प्रकार चंदीमळ कितें तो त्या गांवाचो जेन्ना पयलीं लोकल पेपरांनी तो कवर केलोच इन गोवा सारक्या मिडियमान तो कवर केलोच पूण ताका सिरियसनेस आनी इमिजिएटली एडमिनिस्ट्रेशनान दखल घेवपा सारकी सिरियसनेस जी हाडली पळय न्ही ती टायम्साच्या रिसर्च बेस्ड कायंड ऑफ आनी इम्पॉर्टंट कोट्स घेवन घेतलेल्या कंटेंटान इवन फॉर दॅट मॅटर गोमंतकांनी ती वेवस्थीत कवर करून त्या टायपाचो कंटेंट घेतलो तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाची ताची दखल घेवन अरेस्ट जाले ताचेर एडिशनल कारवायो जाल्यो आनी जाता तितले बेगीन तो म्हणजे ते सिरियसनेस त्या गोष्टीची कळून सारकें खरें एक्शन जाली. तुवें म्हाका संगीता एज ए न्यूजपेपर किंवा मिडिया कडेन सिरियसली पळोवपी एक समिक्षक हें आमचे कडेन गोंयांत नाशिल्लो. हो तुवें बरो एक पैलू मुखार हाडलो म्हाका खरेंच बरें दिसलें संगीता. आनी कोण तरी अशे मिडिया कडेन बारीक नदरेन पळयतात. आमचे कडेन वॉट्सॅप ग्रूप खूब आहात पत्रकारांच्या ग्रुपान पूण अशी तरेची चर्चा जायना. फक्त एकामेकाची उणी काडप एकामेकाक कितें तरी तोकासांव मारप हाजे खातीर हे ग्रूप चल्ल्यात. पूण तूं एक बरो सिरियस एंगल हाका एड केलो की तो एंगल की वर्तमानपत्राचें काम एक फक्त बातमी दिवन सोंपना. एनालिटिकल रिसर्च बेस्ड बातम्यो लेख जेतून एडमिनिस्ट्रेशनान ताची दखल घेवचीच पडटा अशा टायपाचें एक्झॅक्टली. आनी आतां काय तशें उरूना. म्हाका एक सांग एका अर्दान ही प्रस्थापीत मिडिया आमी ताका म्हणया की मेन स्ट्रीम मिडिया म्हणया दुसऱ्या अर्दान फाटले 10 वर्सान एग्रेसिवली मुखार आयिल्लो डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स म्हणजे आतां ब्रेकींग न्यूज कांय तर रिपोर्टर तर कॅमेरा घेवन आनी भोंवत आसतात. कोण कितें म्हणलें ब्रेकींग कोण कितें म्हणलें ब्रेकींग. आनी आतां कांय गोमंतक टायम्सूय आसा आतां बाकीचेय आमचे वेगवेगळे मिडिया आसात. हांचें कॉन्ट्रिब्युशन सिरियस मिडियाक कितलें आसा आनी ताचो दुसरी एक पयलीं हांव नेगेटीव इम्पॅक्ट सांगता ताचो ट्रिवियलायझेशन जाता. म्हणजे बारीक खंय तरी कोणाच्यो तरी झगड्यो चल्ल्या त्यो झगड्यो सुद्दां
सामके ब्लोटअप करून सामकी ब्रेकिंग न्यूज वो एक्स आनी वाय झगडटा आनी तांणी एकमेकाच्यो तकल्यो फोडल्यो ह्या टायपाची गोश्ट त्याच लेवलाचेर खंय तरी मेजर खंय तरी कोणाचो सपोज मर्डर जाला ती बी त्याच तागडीन जोखप जाता आनी तातूंत ते मेन गोश्टीचें ट्रिव्हिलायझेशन जाता ते एकाच फाटोफाट 3-4 त्यो ब्रेकिंग न्यूजच तांच्या दृश्टीन त्यो ब्रेकिंग न्यूजच जाता सो त्या कॉमन ट्रिवियल पॅटी झगड्याचे आनी एका व्हडल्या मर्डराचे सेम एका तागडीन थंय जाता हें सो ना, पूण तुका दिसता serious media जालो तो? पूण त्या मर्डराक ती मर्डर जावं एखाद्या खंयच्या तरी मनशाचो स्टेटमेंट से फॉर एक्झाम्पल राजेंद्र केरकर सारक्या ह्या कालच्या आतां म्हादईच्या NIOच्या हातून जेन्ना सरकार म्हणटा कितें तर ना त्या रिपोर्टाचो म्हादईच्या हाचे जावं सुप्रीम कोर्टाच्या हियरिंगान व्हडलो कांय फायदो म्हणजे कांय फरक पडचो ना अशें सरकार परत सांगता बट दॅट इज नॉट ट्रू खंयचोय आतां जेन्ना सुप्रीम कोर्टान कोणूय कर्नाटका जेन्ना आपल्याची केस मांडटले तेन्ना हो अशा सारको रिपोर्ट जो आसा तो इम्पॉर्टंट आसा हे असर्टिव्हली सांगप NIO गोंयान आसा NIO गोंयचो अभ्यास आसा NIO एक राष्ट्रीय संस्था हो इम्पॅक्ट पडटलो असर्टिव्हली जेन्ना राजेंद्र केरकर एखाद्या लोकल मिडियाचेर वॉटेवर सांगता तेन्ना परत मेन स्ट्रीम मिडियाक ताची दखल घेवची पडटा जे मे बी मेन स्ट्रीम थोडी लायक मे बी गोमंतक सारकी मिडिया घेतली आशिल्ली पूण थोडी मिडिया घेवच्योय नाशिल्ले तेन्ना एकच सायड गव्हर्मेंटाचीच येतली आशिल्ली कांय फरक पडना म्हणून आमकां सो अशा टायपाच्यो ज्यो हरशीं जाल्यार मेन स्ट्रीम मिडिया दखल घेवची नासली पूण ते हायलायट करून लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन ते एखादे व्हिडिओक म्हाका ती एक सांग म्हाका हो तुवें सांगतकीर म्हाका म्हज्या मनान जो विचार कितलेशे वर्सां आनी ताजेर बरयलाय बी म्हाका तुका विचारन दिसता म्हादई आंदोलन म्हणजे कितें जालें तें न्ही थोड्या वयल्या वर्गा खातीर तितलेंच जालें अशें म्हाका दिसता फॉर एक्झाम्पल प्रेस कॉन्फरन्स घेतले शिवाय ताणें कांयच आंदोलन म्हणटा जालें ना ताचें कारण कितें म्हादईचो मेन जो पळय परिणाम जाता तो म्हादई खोऱ्यान जाता आनी म्हादईच्या खोऱ्यान जो परिणाम जाता तो 70 भागाक ताजें पडूनच गेल्लें ना 70 तातूंत ताजे संदर्भान कांय उलयच ना 70 ताजें पडूनय गेल्लें ना ताका लागून ह्या प्रश्नाची तीव्रता जी गोंयान भितर जी जाणवपाक जाय ती जाणवच ना पळय सो बाबा म्हणटगीर आंदोलन जायना लोकांक पडून वचना स्थानीक लोकांचो सहभाग ना हें आंदोलन फुडें कशें जातलें फक्त वर्तमानपत्रां आनी कांय एक्टिविस्ट हांचे पुरतें आंदोलन उरता हाचेर इनफॅक्ट हांव एका 70च्याच एक रिसर्च ओरिएंटेड मनशा कडेन जाचो खूब पहोंच आसा पळय समाजान अशा मनशा कडेन उलयल्लें सो ताणें म्हाका म्हणलें की म्हणजे हांव म्हणलें तुमी खंय आसा तुमी 70चे पूत म्हणटकीर तुमी ह्या आंदोलनान सामकें लिडींग आसूंक जाय आशिल्लें म्हणजे तुमी हें जें तुमकां धग लागता ती सगळ्यां कडेन पावूंक जाय आशिल्लें म्हणून जाल्यार तो म्हाका म्हणटा कसो कितें तर प्रत्येक फावटी रस्त्यारूच येवन जायना थोड्यो गोश्टी म्हणजे आमी ताचेर रिसर्च करता आमी वेगवेगळे ताच्यो वेगवेगळी ताचे सेमिनार्स ऑर्गनायज करता वेगवेगळे तशा टायपाच्यो जंय म्हणजे कंटेंट जे खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर लायक से फॉर एक्झाम्पल सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार वचूं शकता अशा टायपाचे कंटेंट आमी जनरेट करता वॉज हीज रिस्पॉन्स टू मी त्या तुलनेन कर्नाटका पळय मुगो कर्नाटकांतलो सबंद हुबळी धारवाडचो शेतकरी सगळो रस्त्यार रस्त्यार थंय तुका रस्त्यार आडायतात आंदोलनां करतात आनी दुसऱ्या अर्दान थंयचो पळय जो मनीस आहा न्ही ताची म्हाका खूब लोकतूबाय दिसता थंयचो पळय जो रिसर्च बेज राजन केरकरा सारके जे पळय लोक एक्टिविस्ट कर्नाटकान आहा न्ही ते गोंया सपोर्ट करतात फॉर एक्झाम्पल बेळगांवचे लोक बेळगांवचे तज्ञ गोंया बरोबर रावल्यात आपल्या प्रिन्सिपलांकडे तत्वांकडे एकनिष्ठ रावल्या एक्झॅक्टली हे खरें तांचे म्हाका कर्नाटकाचे ह्या बाबतींत खरेंच तोखणाय दिसता आनी पूण कर्नाटकाच्या हितून भितर एक विद्वाटेपणूय आसा ते विद्वाटपण कितें हांवें ताचेर एक 3-4 अशे आर्टिकल्स बरयल्ल्या कर्नाटकान आपल्याले पळय जे उदकाचे स्रोत जितले ते सगळे काबार करून उडयले आज बेंगलोर शहराक उदकाची टंचाय लागता कारण बेंगलोरचे खंय आसपास 5 व्हडले तलाव आशिल्ले थंय कन्स्ट्रक्शनां आयिल्लीं तलाव सगळे काबार करून उडयले दुसऱ्या अर्दान हुबळी धारवाड हांगा इतले बरे उदकाचे स्रोत आशिल्ले ते काबार केले आतां तुमकां म्हादय थंय हाडपाक जाय हो कन्सेप्ट हो न्ही हांव एक दीस CSE सेंटर फॉर सायन्स एंड एनवायरमेंट तांच्या एका वर्कशॉपाक हांव गेल्ले कडेन थंय हो कन्सेप्ट आयिल्लो आपल्या आसपास आशिल्ले उदकाचे स्रोत काबार करून उडोवप
एक तर ते प्रदूषित करप, घाण करप तांची, किंवा ते पुरोवप आनी ते बिल्डींग बांदप, हे एक एक्सपान्शनाची तांची वेगळे हो कन्सेप्ट. ताका लागून कितें जाता, स्थानीक तुजे कडेन उदक ना म्हणटकीर तूं 40-50 किलोमिटराचेर खंयच्यान तरी पयसल्यान उदक हाडटा. हो सबंद भारतांतलो सद्या उदका संदर्भांतली नीती ती ही जाल्या. शहरां वाडत गेलीं, उदक काबार केलें तांणी आपल्याले, आनी 50 किलोमिटरा वयल्यान पायपलायन घालून हाडली. सो मागीर त्या 50 किलोमिटरांच्यान जंयच्यान हाडटा त्याचा आवाट सगळो जो आसा पळय ताका पाड घालप. आनी थंय धरणां बांदली कितें जाता, विस्थापीत लोकांचें केन्नाच स्थलांतर तांकां करचें पडटा. साळावलीचें कितें जालें एक्झॅक्टली. तांकां केन्नाच तांचें बाबा वेवस्थीत पुनर्वसन जायना. भायर तांकां खंय तरी करतात, तांकां अक्षरशा अशे तरेन एक झाड जर हुमटून जर खंय जर वेगळ्याच कडेन लायलां तें बरे तरेन वाडूं शकना. तशे तरेचें हांचें सगळ्यांचें जालां. सो धरणां, व्हडलीं धरणां बांदप चूक, 40-50 किलोमिटरा वयल्यान उदक हाडप चूक, आनी आसा ते उदकाचे सस्टेनेबल ह्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो स्वयंपोषक विकास, तो स्वयंपोषक विकास तशें विजन आशिल्ले मनीस आमी इलेक्ट करून हाडचे पडटले. तें विजन लोकांकय ना. मतदार खरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे जे पळय घटनेचे शिल्पकार आशिल्ले, तांणी जेन्ना ही घटना तयार केली, लोकशाही संदर्भांतले कन्सेप्ट तयार केले, तांणी सदां म्हणिल्लें की तांकां अशें दिशिल्लें, आनी स्वाभावीक आसा की हाजे फुडें शिक्षणाचो प्रसार जातलो, वेगवेगळ्या समाजान भितर जंय शिक्षण पावूना थंय शिक्षणाचो उजवाड पावतलो, तांकां नवे दिश्टावे जातले, आनी तातूंतल्यान मनीस बरे लोक जिखून हाडटले, लोकशाय घटमूट जातली, आनीक प्रखर लोकशाय, प्रखर देश आनी प्रखर लोकांचे प्रश्न म्हणपाची वेवस्था जातली. तेंच आमचे कडेन दुर्दैवान जायना. सो कितें जाता, निमाणें वर्तमानपत्रां तुवें म्हणली, मिडिया, वर्तमानपत्रान मिडियान लोक येतले खंयच्यान? गोंयांक म्हणजे आमची प्रॉब्लेम तोच न्ही, गोंयान भितर नवे लोक मिडियान येनात. ताका लागून भायल्यान हांगा येतात, तांकां फक्त एक पोटार्थी अशे तरेन तांची पत्रकारिता चलता. कडलो तेंची नाळ तांचे कडेन हें केल्ली जायना, ती जायना. सो हे फुडाराक सुद्दां म्हाका दिसता हे खूब प्रश्न गोंयच्या मिडियाक जाणोवपाचे आहात. वयले वयर प्रश्न येतले, तूं कितें म्हणटा, तुजो व्हिडिओ घेतलो रिलीज केलो, आनी कोण म्हणटा ताजो व्हिडिओ घेतलो रिलीज केलो, वर्तमानपत्रां 3 ते 4 पानां गोंयचेर दितले, ते करतले कितें? ताका लागून जाता कितें? तुवें म्हणलां तशें वर्तमानपत्रांची स्वताची वेगवेगळी जी आसा प्रॉब्लेम्स, म्हणजे इन द सेन्स इश्यूज, मॅनेजमेंट इश्यूज आसा, जी कितले पयशे तातूंत घालप आनी कितले मागीर कॉस्ट बेनिफीट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो दवरून समाजाचो विचार आनी सस्टेनन्साचो, स्वताच्या सस्टेनन्साचो विचार, ह्योय गोश्टी थंय तांचे कडल्यान जाता. ताका लागून एडवर्टिजमेंटाक लागून थोडेशे कॉम्प्रोमायजीस जाता, अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी सारक्यो सारक्यो. जें कितें लिमिटेशन जाता ती लिमिटेशन पेल्यान दवरून कितें तरी गोंया खातीर, आपल्या राज्या खातीर एक कळवळो दाखोवपी मिडिया, हो मिडिया उरतलो, तो मिडिया सांबाळपी पत्रकार उरतले, आनी अशे तरेची पत्रकारिता चलता काय कितें हे पळोवपी तुजे सारके समीक्षक, ह्या सगळ्यांची एक मोट बांदून मुखार वचचें पडटलें.